आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना आमचे भितर आसा तितली चिंतना, आमची भावना, आमचो मनोभव, आमच्या मनांतली सगळी गुपीत मनोभव आसा तितलोय जेजूच्या स्वाधीन करुया. जे आमचेर संकश्ट आयिल्ले आसात, दुयेंसां आयिल्लीं आसात, कुडीची, मनाची, आत्म्याची दुयेंसां सगळीं जेजूच्या स्वाधीन करुया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका आर्गावंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवण करता आमी गायोन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचोर तुका भोजन कोता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गायता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सुर्याचो नृम आनी तारांचो मोग, उजवाड फागोन परगोण कोता तसो. तुज मा सुर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. जेजू, तुजे सोर्शी आमी आयल्या आनी तूं आमकां सगळें बरेंपण फावो कोत्ताय. केन्नाच आमी तुजेशी आसल्या म्हणटोत आमचेर वायट जें कोसळिल्लें बरें आसा तें आमकां आपल्या फासान दवरचें ना, आमी ताचे गुलाम जावचें ना, पूण तुजें स्वाधीन करून आमकां तूं सुटका दितलोय. दुयेंसांपर्यंत आसलीं जाल्यार ताचो परिणाम आमचेर जावचो ना.
कित्याक जेन्ना दुयेंसां घडटात तेन्ना आमची स्थितीच ती बदलून काडटात. आदले भाशेन आमी आसना. आमचे सगळेंच कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार, भावनाच्या पावंड्यार आनी आत्म्याच्या पावंड्यार सगळें बदलता. पूण जितली आमी तुका सगळें समोर पिताव तेन्ना तूं आमकां नव्यान नवी रचना करताय. हो अणभव तुवें आमकां दिलेलो आसाय आनी हाका लागून आमी तुका आर्गां दिता. सोम्या जेजू, वंदिता, तुका परखणटा आनी तूं खरेपणी आमचो धनी म्हणून तुका हांव स्विकारतां. सुरपोट पोडया ताचे मुखार. सुरपोट पोडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां. चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चिंतान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. एका कोडकाराक जेजू अशें उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, ओय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जाव. आनी अशें म्हणटना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलेलें दान भेटोय. तो गेलो, पूण ही खबर अशी भाशेन पुरगुटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. वय जेजू,
आमी सकाळी सकाळी उठून तुजे सरशी येता. सगळ्या संवसाराचो लोक गोंयकारां आमी तुजे सरशी येता जेजू. आमचे भितर जे पातकाचे कोड आसात ते सगळे तुजे सरशी घेवन येता. वायटान उदृशान आमचेर कोड थापलेले आसात तेय बी घेवन आमी तुजे सरशी येता. तूं तुजो हात विस्तारून आमकां पेखोवणी दी सायबा. ह्या वेळार जेजूचेरूच दोळे लावन तो आमचेर आपलो हात विस्तारता आनी आमची जी दुयेंसां आसात कुडीची मनाची आत्म्याची ती पेखोवन काडटा. कोड आमचे सरशिले नाच जातात. पातोक आमचे सरशिलो तो काडटा. आमकां तो सुटका दिता. आमकां तो पेखोवणी दिता. Lord Jesus, we thank you for the gift of this new day. We thank you for all the gifts that you have bestowed on us, all the blessings, all the memories. And as we gather before you, Lord, we place all our worries, anxieties, prayers, petitions, joys and sorrows at your feet.
we know, Lord, and we trust that you know what is good for us and you give it to us at the right moment. And therefore now we express some of our prayers and petitions that we have. In a special way, we pray for all those who at this very moment are participating in this adoration. We ask you, Lord, to be with them, give them good health of mind and body. Lord, we also continue to pray for the ongoing pandemic situation. Some countries have declared a state of emergency till the 30th of April. In some countries, the situation is fluctuating between the orange zone and the red zone. We ask you, Lord, to be with them, with the doctors, the nurses, the medical staff, all those who are tirelessly working. We also pray for the government authorities, all those involved in the decision-making process. We also pray for the citizens, Lord, that they may have the courage, the patience, and above all, the strength to fight the challenge together. We continue to pray for all those who are answering the exams or preparing for the exams. We especially keep in mind the students of standard 10th and 12th. Lord, we ask you to shower your abundant blessings on them. Give them good health of mind and body. Similarly, Lord, we also pray for each and every one of us. Today's readings tell us that we should not have hardened hearts. That we should be able to accept the teachings of God. And most importantly, we should be able to recognize God in others around us. Today's Gospel gives a perfect example of how our faith should be. Just as the leper was able to come out and encounter Jesus, similarly, let us ask for that kind of faith wherein we may be able to come closer to Jesus, to be able to touch Him, so that Jesus can touch our lives and heal us. Lord, as we continue to pray for all our needs, there are plenty of needs which are there deep within our hearts. You know it all, Lord. And therefore we ask you that as we go on during this day, to give us the strength and the courage so that all that we may do may be for your greater glory, and that every action of ours may give praise to you, so that we too can be a light in the lives of others.
जेजू सगलीं जीं दुयेंस आसात तांकां तुजे पांय सरशीं आमी हाडलेलीं आसा. तरेतरेचीं दुयेंसां तांचे सवेन जालेलीं आसा. ह्या सगल्यांक तुजे सरशीं तुजो हात विस्तारून तूं तांकां स्पर्श कर आनी तांकां जशे भाशेन त्या कोडकाराक तुवें बरो केलोय तेच भाशेन तांकां सगल्यांक बरीं करून पोत्तून तुजे मोहिमे पासत जिवंक तांकां घोटाय दी, कुरपेन बोर आनी तांचें जिवीत सुफळ कर. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्मो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे Gospoda tuka mucha tirwado amco baward soy morte vishoy dina priticha bapak amcha zoyti bon putak tacha Murgotun karzan tola Wonduya wakaduya Upsolyata chemodlo Mogacha povitatmya Sanskar ko khate pona Mandiuya sasna sasna. Amen. Tuwen tanka sorginco uno diloy. Soglia samodaco undoco. Maguya देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मनाचो ग्रास करून दवरला. तो तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. Amen. Mogala Jesu Dimakalis tuja kalza sarke Mogala Jesu Mogala Jesu Dimakalis tuja kalza sarke